नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. गुरुपौर्णिमेच्यो सगळ्यांक हुनूनीत परबी. खबरो विस्तारान. मोपाक जुळपी रस्त्यार सेल्फ एक्सिडेंट. गाडी नियंत्रणा भायर गेल्ल्यान ड्रायव्हरान गाडी ब्रिजाच्या रेलिंगार व्हरून मारली. ड्रायव्हर बरोच जखमी. जीएमसीन खंय उपचार चल्ला. गाडयेकूय बरोच मार लागला. गोयची उद्देजक यंत्रणा घटमूट करपा खातीर एडीसीन एक म्हत्वाचें पावल उखल्ला. 404वे बोर्ड मिटिंगेन मुख्यमंत्री आनी एडीसीचो चेअरमॅन प्रमोद सावंतान भारतीय उद्देजकता विकास संस्था बरोबर पार्टनरशिप केल्या. सरकारी महाविद्यालयान आनी उच्च माध्यमीक शाळांतल्यान प्राध्यापकांक उद्देजक शिक्षणान प्रशिक्षण दिवपाक ही संस्था काम करतली म्हूण मुख्यमंत्र्यांनी सांगला. महामंडळान 111.47 कोटी येणावळ आनी 81.27 कोटीचे प्रॉफिट दाखयला. ह्या वर्सा खातीर मुख्यमंत्र्यान रिणाची मंजुरी सुमार 40 कोटी मेरेन पावयल्या. डेव्हलपमेंटाची कामां आसा तशीच चलतली. मुख्यमंत्र्याचो आमकां तेंको आसा म्हूण प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडे उलयलो. तशेंच उटाचेर घातिल्ल्या बंदीचेर गोविंदाक प्रश्न केल्या उपरांत उटा सगळ्यांक आव्हान तोंड दिवंक तयार आसा म्हूण गोविंदान जाप दिली. मजगतीं प्रियोळ मतदारसंघात येताल्या नव्या फुडाऱ्यांचेर योग्य वेळ येतकच उलोवया म्हूण आमदार सांगता. आम्ही काम करणारे लोक जावन मंत्रीपदूच मेळ्ळें म्हणून आमी काम करतले अशातले कांय गोश्टी ना. कारण आमी काम जे करतात ते लोकांच्या हिता खातीर काम. जो फ्लो आशिल्लो तसोच फ्लो आमी मुखार व्हरतले. तातूंत भितर कांय दुम्मत ना. आनी हेजो सरकाराचो आमकां सगळ्यांचो तेंको आहा. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो तेंको आहा. उता संस्थे कडेन बँक बॅलन्सूय ना. आता कित्याक लागून हे बंदी हाडिल्ली आसा तो येणारो काळ ठरयतलो. कितल्यो बंदी आयल्यो, कितल्यो आडमेळी जर आयल्यो जाल्यार उता संस्थे कडेन कार्यकर्त्या कडेन ती ताकद आहा. त्या सगळ्या अडथळ्याचेर मात करून त्या गोला पर्यंत पावपाचें. ताजेर म्हाका कांयच उलोवपाचें ना. योग्य वेळ येतलो पळय न्ही त्या वेळाचेर हांव तुमकां आपोवन हाडून तांचेर उलयतलो. त्या लिडरांची कॅलिबर कितें आहा त्या नंतर योग्य वेळ येतलो पळय तेन्ना तांकां. नागेशी फोंड्या गुरुपौर्णिमेच्या दिसा निमतान योग विद्यार्थ्यांनी आपल्या योग शिक्षक दिनेश नायकाचो भोवमान केलो. लोकांनी आपले आरोग्य सांबाळपाक जाय, सातत्यान योग करपाक जाय, नकारात्मकता पयस करून सकारात्मक आध्यात्मिकता वाडोवपाक जाय म्हूण योग शिक्षक दिनेश नायक उलयलो. समेस्तान गुरुपौर्णिमेची परबी तांणी भेटयली. हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता आपलें आरोग्य निरोगी दवरपा लागून भायल्यान तशेंच भितरल्यान रेगुलर योगाभ्यास हो चालू दवरचो. जेणे करून आमचे भितरली नॅगेटिविटी ना जातली, आमचे भितर पॉझिटिविटी वाडटली, आमचो ओरा वाडटलो, आमची आध्यात्मीक उन्नती जातली. सूर्य नमस्कार आसा, विविध रोगानुसार आसना आसा, ब्रिथींग एक्सरसायज आसा, मेंटल एक्सरसायज आसा. हे सगळें करीत तर आमचो आरोग्य बरें उरतलें. रेगुलर न चुकता सकाळ फुडें सगळ्यांनी योगा करचो. गुरुपौर्णिमेची परत एकदा हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता. थँक्यू. एक वर्ष पूर्ण ऑलरेडी जाल्लें आसा आनी दुसरी वर्स स्टार्ट जाल्लें आसा. तेन्ना तुमची सगळ्या कडेन मागता तुमी अशें डेली योगा घेवचे आनी तुमचें आरोग्य बरें सुदृढ दवरचें आनी सगळे दुयेंसां पासून तुमी पयस रावचे. तशेंच हांव आमचे योग गुरूचे हांगा आसात दिनेश सर तांकां देवा कडेन मागता तांकां बरें आयुश्य दिवचें, बरें आरोग्य दिवचें आनी तांकांय अशी आमकां बरी करून शिकोवपाची कसली दिवची. जवळ 10-15 वर्सां सतत ह्या क्षेत्रांत काम करता विद्यार्थ्यांक करीत आसा. गुरुपौर्णिमेच्या निमित्त साधून आमी एक तांचो बारीकसो सन्मान करपाक पाहिजे. जीएमसी डेंटलाय सयत 180 दोतोरांची भरती. कॅबिनेटाचो बावटो. रॉटवायलर पिटबुल सुण्याचेर बंदीक बील हाडटा म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. प्रॉसिक्युशन खात्यान 13 पोस्टांक बावटो. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडल्यान न्हंय येरादारी खातें कडेक काडून स्वतंत्र इनलँड वॉटरवेज खातें केला. आंबेडकर भवनांक परवरे 2,500 स्क्वेअर मीटर जमीन. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जावन निर्णय जाले. जीएमसीच्या दोतोरा सयत 170 पदां खातीर भरतेक मंत्रिमंडळ बसकेत मान्यताय. रॉटवायलर पिटबुल सुण्यांचेर बंदी खातीर विधेयक हाडटा म्हूण मुख्यमंत्र्याची म्हायती. It is in the Factories Goa Amendment Bill 1948 is in force in the state of Goa. ताका एक amendment हाडला for the ease of doing the business. Appointment of the consultant, specialist and technician staff and on the contract basis under the Directorate of Health Services. Surgeon 10, gynecologist 10, physician 10, orthopedician 10, anesthetist 10, pediatrician, staff nurse, anesthesia technicians. एक जे आहा सगळे ते सगळे अपॉइंट केले. टोटल जवळपास 170.
till the filling of the new post. सगळे डॉक्टर्स आणि स्टाफ नर्स फक्त 100 पोर्टाच्या अंडरूच आशिल्ले रिवर अँड नॅविगेशन ते डिपार्टमेंट ऑफ द इनलँड वॉटरवेज म्हणून सेपरेट डिपार्टमेंट करून ताका HODच केलो. क्रिएशन ऑफ द 13th पोस्ट इन द पब्लीक प्रोसिक्युशन. गोवा एनिमल ब्रिडींग अँड डॉमेस्टिकेशन्स रेग्युलेशन्स अँड कॉम्पेन्सेशन्स बिल 2025. इट इज फॉर द तुझे रोटवायलर आणि पिटबुल हेजे त्याच्या सगळ्या खातीर पूर्णतः. हय. अलॉटमेंट ऑफ द लँड ऑफ 2440 square meter for the Babasaheb Ambedkar Bhavan. Approval of creation of the various posts in the Goa Dental College and Hospital. Total post 10च्या वयर. सगळे डॉक्टर्स at a various level. Professor of the orthopedic, post orthodontic, oral medicine and radiological surgery. सगळे. हांव मुख्यमंत्री आसा, हांव खंयचेंच काम आडूं शकना आनी आदिवासी भवनाचें तर नाच ना. तूं मातसो खोलायेन वचून पळय कित्याक उरलां तें. जेका जमीन दिल्या सरकाराक त्यांच्याच ऑर्गनायझेशनान परत तेजेर केस घातला. ती केस डिफरंट जाग्याचेर ती केसीस चालू आहा. ताका फंड अलॉटमेंट पासून बाकीचे सगळे करपी हांवूच, जाल्यार हांव कित्याक आडयतलो. गोंयांत येवपी गाडयांचेर नदर दवरूंक गोवा व्हेहिकल ऑथेंटिकेशन सिस्टम हाडपा विशीं मान्यताय. चॅकपोस्ट आनी हेर जाग्यार गाडयांचेर नदर दवरूंक यत्न. बेगीनूच सिस्टम चालीक लायतले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. विजय पयलीं काँग्रेसीन आशिल्लो हें विसरचें न्ही. 1999 काँग्रेसीक बहुमत मेळ्ळ्या आसतना मगो पक्ष फोडलो. पडेल उमेदवारांक घेवन आमी पक्ष वाडोवंक ना, आमी कार्यकर्ते घडयल्या म्हूण मगोचो आमदार सुदीन ढवळीकर उलयला. मगो पक्षा कडेन ह्यान फुडें मंत्रीपद आसतलेंच अशें ना. सुदीन ढवळीकर फुडें मंत्रीपदार नासतलो म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय उलयल्लो. मंत्रीपदा भितर रिजर्वेशन सुदीन ढवळीकर करूंक सोदता. अशें जावंक शकता की सुदीन ढवळीकर आनी फुडें मंत्री जावचोच ना. जे भशेन चल्लां तो खंयचे तकलेर चिंतता मंत्रीपदार येवपाचो. मंत्रीपदान MG पार्टी परती येवचीच ना. काल खंय तरी भंडारी समाजान हांव लोकां कडेन मागता की जो पक्ष काँग्रेसीचो पार्टनर, BJPचो पार्टनर आनी कोणाचो पार्टनर सगळ्या कडेन जर तूं जाय तेन्ना पॉलिटिकली न्हिदूंक शकता, हे मनशाचें चिंतचें पडटलें. आमी भायर कशी प्युअर म्हणटात. एक घोव आसपाक जाय. खूब घोव तर एक बायलेक आसपाक लागले त्या बायलेचेर एक प्रश्नचिन्ह येतालें. तशें MG पार्टीचेर प्रश्नचिन्ह आयिल्लें आहा. विजय सरदेसायान उलयता आसतना पयलीं लक्षांत दवरपाक जाय की तो पयलीं काँग्रेसी आशिल्लो आनी काँग्रेसीक 22 आमदार येवन सुद्दां खुद्द काँग्रेसीन MGP फोडल्या. हे पयलींच जाला. हांव विजयाक प्रश्न विचारता की मेजॉरिटी येवन सुद्दां तांणी मगो पक्ष कित्याक फोडलो 1999 मगो तो पयलो. आलेबाय कोलेबाय घेवन सरकारा करण्या पेक्षा स्वता कार्यकर्ते तयार करून आज पर्यंत मगोन स्वताचे कार्यकर्ते तयार करून आमदार केले. ह्या लोकांनी स्वताचे कार्यकर्ते तयार करून आमदार करू ना. भारतीय जनता पक्षान स्वताचे कार्यकर्ते करून आमदार केले. काँग्रेसीन केल्या आलेबाय कोलेबाय. आता सुद्धा विजय सरदेसाय कितें करता सेम थिंग. पडेल उमेदवार जे खंय खंय पडलेले आसा तांकां घेवन तो एक मोठ एकठांय माळ बांदपाक सोदता. तशांनी पक्ष वाडना. आमी दोगांनी पयले टर्माक केन्नाच आमदारकी आसतना मंत्रीपदूय घेवना किंवा कांयच घेवना. मगो पक्ष हो जनमंचाचो पक्ष आसा. बाबूसाहेब बालोडकरान स्थापन केल्लो पक्ष आसा. ताका कोणाचो हात लागप किंवा ताका सोपोवप ही भाशा करपीच मनीस सोपले. पर्रा एका मायग्रंट कामगाराचो खून करपी आरोपी सत्या नामरापूर आनी ताचो पूत थंबीर नामरापुराक 5 दीस पुलीस कोठडी. पर्रा कन्स्ट्रक्शन सायटीर काम करताले. थंय बरोबरच्या लेबरांक तोपलो. दोगूय म्हापशा पुलिसेच्या कस्टडींत. काल पर्रा फोंडवाडा हांगासर जे कन्स्ट्रक्शनाचे लेबर आहात त्यांच्या मदीं झगडी जावन जो खुनाचे प्रकरण जालें. ह्या खुनान द्रौपद नायक 35 वर्सांचो जो लेबर आसलो पळय तेचो खून जालो आनी हो खून जे करपी आसलो बापू यांनी चोडो ह्यो सत्या
नवरंगपुरा आणि ताचो चेडो जो धाबोर नवरंगपुरा हेंच्यांनी तो पुरोरित्या तो खून केलो आनी ते रिलेशन म्हणजे भाच्या आशिल्ले तेंचे रिलेशन आसा हे खून जाल्या उपरांत म्हापसा पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन करून काल एक्यूज जे आसले सस्पेक्ट बापूय आनी चेडो हांकां अरेस्ट केल्ले आनी तांकां आयज बुधवारा म्हापसा कोर्टान तांकां रिमांडाक उबे केले. ते उपरांत म्हापसा कोर्टान तांकां 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. फुडलें इन्वेस्टिगेशन म्हापसा पुलीस करतात. स्टुडंटा खातीर म्हापशाच्यान शाम पडटा. साखर कारखान्याच्या सुवातेर IIT येता म्हूण बोवाळ. IIT आयल्यार उसकारांक सरकार कसो न्याय दितलो काय म्हूण तांकां प्रस्न. इथेनॉल प्लांटाच्यो फक्त काणयो नेमके कांयच सांगिनात. उसकार मुख्यमंत्र्याक मेळपाच्या तयारीन. 5 वर्सां फॅक्टरी बंद आसली तरी उसकारांक उसाचे पयशे दिले. हाचे फुडें कितें काय म्हूण उसकारां मुखार मोठो प्रस्न. तुम्ही पळयता आसतले ही शुगरकेन फॅक्टरी फाटली 5 वर्सां जाली बंद आसा. तेन्ना शेतकार ऊस लायताले ज्या प्रमाणे तांकां गव्हर्मेंटान सांगलां, CMान सांगलां की तुमी ऊस लाया, फॅक्टरी जरी चल्ली ना जाल्यार तुमकां कॉम्पेन्सेशन कितें आसा तें मेळटलें म्हणून. त्या प्रमाणे शेतकार ऊस लायताले आनी त्या प्रमाणे तांकां 2024-2025 पर्यंत सरकारान कॉम्पेन्सेट केल्ले. पण आतां खंय तरी परत फुडें मुखार ऊस लावपाचो काय ना हो तेंच्या मुखार एक मोठो क्वेश्चन आसा. नोटिफिकेशन काढला ते फक्त फायली आसा शेतकारा पर्यंत पावले ना हो एक मोठो विशय. आणि तेणी जी 5 तारखे नंतर ऊस रोय म्हटलं आता हो कोण सांगलो नोटिफिकेशन सांगपी म्हाका खबर ना. शुगर कॅन हो रुजून येतलो जाल्यार कमीत कमी 1 म्हयनो लागता आनी तेच्या नंतर तेजी ग्रोथ जावपाक जवळ जवळ 3 म्हयने लागता. म्हणजे 4 म्हयने समर सिजना पयलीं लावचो पडटा. तेणी 5 तारखेर नोटिफिकेशन काडलें पूण आज पर्यंत शेतकाराक सांगलें ना बाबा तुमी ऊस रोया. त्यांची झोनल ऑफिसां आहा थंय केन्नाच ते सांगना बाबा ऊस रोया. मनीस हाडटा कित्याक आमी प्रायवेट मनीस हाडलेलो तेजें कितें जालें हें सरकारान सांगलें ना. तेणें आमची उचीत प्रपोजल दिल्लें सरकाराक ही फॅक्टरी आपल्या दी आपूण 1.25 कोटी वर्सां भाडें दिता. सरकारान थंय मान हालयलें ना कित्याक सरकारा मना आनी कितें वेगळेंच आसतलें म्हणून तें जावपा पडलें ना. आनी तेजे फुडें कितें जालें हेंय शेतकाराक सांगलें ना. आनी तेजे मजगती आतां एक आवाज येता की हांगा IIT येतली. ऊस लावपाचो जाल्यार तांकां एक पक्के अशें तांकां आश्वासन जाय लेखी CMा कडल्यान. कारण जर ऊस लायलो आनी मुखार कॉम्पन्सेट करना गव्हर्मेंट जाल्यार कितें करतले. कित्याक CM सांगता फॅक्टरी आपण चालू करतात म्हाका ना म्हणून केन्नाच सांगना न्ही. दुसरो IIT हो शब्द केन्नाच येवना. आतां 5 वर्सां आमचे जवळ 20-25 मिटिंगो जाल्यो केन्नाच आमकां शब्द येवना. आनी अकस्मात पेपराचे IIT जातली आनी कितें जातलें अशें हें केलां म्हणटा. पूण आतां कांयच कळना. धोरण एके वटेन आमकां हितून काळोखान दवरून भितरल्यान भितर हें चल्लां आमकां कांयच कळना. पूण आमी शेतकरी जिंकू किंवा मरू हो निर्णय घेवन आमी फुडें सरलेले आहा. आनी तोच आमी शेतकऱ्या खातीर आमी कोणी स्वार्थाक वचना. आमी कोण राजकारणी भितर पडना. सो आतां परत तेंच्यांनी ठरयलां की शेवटचे आतां एक CMाक ते मेळपाचें आसा सगळें आनी तांकां लेटरूय करतले. त्या लेटरान ते नमूद करतले की सरकारान फायनल सांगचें आनी ठामपणे सांगचें की फॅक्टरी सुरू जातली काय ना. धारबांदोडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कॅन्सरा सारकेली दुयेंसां वाडटा. कंट्रोल दवरतले जाल्यार FDAच्यो धाडी जायच आनी ह्या फुडें चालू उरतल्यो. FDA बरें काम करता मंत्री विश्वजीत उलयला. गोंयकारांक बरी भलायकी सेवा मेळची म्हूण खंय यत्न. हॉस्पिटलांनी शिस्तीचेर खंय भलायकी खातें बारीकसाणेन लक्ष दिता. म्हणजे गोंयच्या लोकांक बरी सेवा गावची. इवन चिकालेमान जे मोविनकुदिन सजेस्ट केल्या ते आनी एनहेन्स करपाचो आमचो प्रयत्न चल्ला. आमी बसून आयज बी डिसिजन जे घेतल्या ते HLL will become our nodal body and it will be nodal with Honorable Chief Minister will brief subsequently and that will help us create a hub and spoke model. HLL is a Government of India undertaking and then we'll have more leeway to see that we have more diagnostics and several other things in other PHCs, CHCs where there's a gap. That gap analysis आमचे ऑलरेडी रिपोर्ट आमच्याकडे आहा ते आमी फिलअप करू शकता. वेगळ्या तरेन गोंयची जनतेक सेवा बरें दिवपाचे आमचो प्रयत्न आसतलो आनी डिसिप्लीन स्ट्रिक्ट हें आसतलेंच. आनी मुख्यमंत्री कॉन्फिडन्सान घेवन प्रत्येक गोष्ट वेगळ्या तरेन इम्प्लिमेंट करपाचो माझो प्रयत्न आसा. सर FDA रेट वाडत वयतली. हांवें श्वेता देसाय पूर्णपणे लिबर्टी दिल्या. रिचर्ड नरोना आनी दुसरी एक आमचे ऑफिसर सावथाक आहा बरें काम करता. अँड कितें आहा तुमीच पळयता की कॅन्सराची दुयेंस वाडल्या. आर्टिफिशियल कलर्स आनी हे सगळे जेवणान जे मिक्स करता प्लस रेस्टॉरंटाचेर बी नियंत्रण. आमकां कोणाक हॅरेस करपाचें ना
but we want people to follow the guidelines and see that safety measures and measures which are hygienic things also are maintained. I have given them, I don't even phone them. So many people phone me. I won't get into that at all. But FDA rates are going to increase so that we look at the safety aspect of the citizens of the state of Goa. बोंडला अभयारण्य लोकां खातीर उक्तें आसा म्हूण राना मंत्री विश्वजितान जाहीर केला. बोंडला फंक्शनिंग सर कसं चालू आहे? चालू झालं. एक्झॅक्ट नवीन काही नोटिफिकेशन आले असता बोंडला? नोटिफिकेशनचा प्रश्न नाही आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं असतं की इवन इफ वन टेस्ट कम्स नेगेटिव्ह then you cannot open because of that particular virus that was there. Now all the tests have come negative. Now Bondla is fully open and we have got certain more plans which I will discuss at appropriate time. And आपल्याला मीडियाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवायचा आमचा प्रयत्न आहे. गोंयभर गांव आनी शारी वाठारांतली बेकायदेशीर बांदकामां मोडपा विशीं केशीन एक्शनी विशीं हायकोर्टान पंचायतीक जापेक 6 सप्तक प्रास दिला. पंचायतीची बाजू हायकोर्टान नोट करून घेतली. घरां मोडूंक सुरू केल्यार मोठ्या प्रमाणात संवसार रस्त्यार पडटले म्हूण पंचायतीच्या कळावाक रजाव. कितेंय करचे आदी सरकाराक विचारचे पडटले. The panchayats had asked for some more time to file compliance reports. So the High Court has been pleased to grant extension of 6 weeks to file compliance report in terms of its earlier order, and the matter has been now fixed on 18th of August for further consideration before the High Court. The High Court in the order has noted the contention of the respondent panchayats that if they demolish all the illegal structures in their respective areas, then a large number of people will be thrown out on the streets. Hence, they require consultation and direction from the Goa government. Granting the final chance to file their compliance and status report, the High Court has now adjourned the hearing for 18th August. Mukesh Kumar for Prudent. बंडुरा प्रकल्पाक पर्यावरणीय दाखलो दिवचो म्हूण कर्नाटकाचो उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार केंद्रीय राना मंत्री भूपेंद्र यादवाक मेळ्ळो. एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळूंक नाशिल्ल्यान प्रकल्पाचें काम हुमकळ्ळां. कर्नाटकान आनीकूय कांय प्रकल्पांक EC मेळोवंक यत्न चल्ला. सरकाराचे शेतकार कामगार विरोधी धोरणांचो निषेध करूंक आयटकाची आझाद मैदानार रॅली. कामगारांक पिट्टात. लेबर कायदे कंपन्यांचे फावराद. ट्रेड युनियनाचो सचिव सुहास नायक उलयलो. फार्मा कंपन्यांक लायिल्लो एजमा खंय काडलो. अंगणवाडी कर्मचारी युनियनाच्या आयच्या भारत बंदाच्या रॅलीन तांकां पगार वाड, ग्रॅच्युटी, पेन्शन जाय. 10 कामगार संघटनांनी 9 जुलयाक मोदी सरकाराच्या शेतकार आनी कामगार विरोधी धोरणांचो निषेध करूंक भारत बंदाचो उलो मारिल्लो. हाचे खाला ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसान पणजे आझाद मैदानार रॅली काडली. कामगारांचे वेगवेगळे प्रश्न तांच्यांनी मांडले. The industrial workers, there is no inspection being carried out by the factory inspectorate. There is rampant violation of the labor laws. There is rampant violation of the working hours. बायलांक रातची नायटीक कामाक घेतात पूण तांकां सेफ पॅसेज तांच्या घरापर्यंत जावं घरांतसून कामाक येवपर्यंत तांकां दिनात. ह्याच प्रमाणे गोंयांत सरकारान एजमा लायला आनी खंयच्या सॅक्टरान एजमा लायला? फार्मास्युटिकल सॅक्टरान. टू वर्क एजमा इन द होल सेक्टर. जर एका फार्मा कंपनीचो प्रॉफिट 10,000 लाख कोटी रुपया आसा जाल्यार दुसऱ्या फायनान्शियल इयराक तेजो प्रॉफिट 50,000 लाख कोटी रुपया जाता. From where this money is coming and why the benefit is not going to the people who are working in these companies. अखिल गोंय राज्य आंगणवाडी कर्मचारी संघटना युनियनूय ह्या रॅलींत भागीदार जालो. आंगणवाडींत काम करतल्या कामगारांचे डिमांड तांच्यांनी उक्तायले. ऑल इंडिया लेवल अंगणवाडी फेडरेशन पळय आसा न्हू, तेंच्यांनी आख्या इंडियाभर बंद दवरपाचें केलां. ती आमचे डिमांड आसा. पयलें म्हणजे आमकां सरकारी सेवेत कायम करून वेतन श्रेणी द्या हो आसा दिया. आणि ना तर आमकां मिनिमम वेजीस 26,000 तेंच्यांनी घालून दिल्या. सेंट्रलाक ते दिया आणि पेन्शन स्कीम तयार करा आणि नंतर आमकां ग्रॅच्युटी दिया. FRS सिस्टम आसा आमची मोबायलाचेर, ती FRS सिस्टम बंद करा. सरकारान कामगारांचे प्रश्न सुटावे करचेच पडटले म्हूण सुहास नायक आयटकाचो सचिव उलयलो. म्हणून सांग चीफ मिनिस्टराक, ही विल गेट ऑल द रिकॉर्ड्स. वी हॅव फाइल्ड कंप्लेंट्स. व्हॉट हॅपन टू दोज कंप्लेंट्स? दे आर जस्ट लाइंग बिफोर द ऑथॉरिटी हू इज supposed to deal with those complaints. Labour Commissioner's office has become defunct. We are not going anymore to the Labour Commissioner. We are directly approaching the court. We are approaching the High Court.
हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.